शिवोलेचो आल्बर्ट रॉड्रिगेस आणि ताची धूव सिलाविया रॉड्रिगेसान गोंय ते वालंकनी 1066 किलोमिटराचो अंतर सायकलीन हुंपलो. भलायकी बरी उरपाक जाय जाल्यार दर एकल्यान सायकलिंग करप गरजेचें म्हूण दोगांचोय संदेश. मदीं खंय धूव सिलाविया एकदां बरें ना जालें. वताचो त्रास जावपाक लागलो. मात तरीकूय सगळ्याचेर मात करून दोगांनी आपले वालंकनी पावपाचें सपान पुराय केलें. आमचे खुबशे भुरगे सायकल चलोवपाचें सोडले. लॉकडावनान तर आमी वचून शॉपकाराक विचारीत जाल्यार सेल सारकी बॉम्पर आनी आतां त्यो सायकली सगल्यो स्क्रॅप वयता. म्हाजी एकूच इच्छा आहा, आमी इतले तर पयस वचूं शकता. म्हाका तो किलोमिटर 1066 किलोमिटर पोरू विथीन 9 days कट केले जाल्यार म्हाका हांगासर काश्मीराक वयपाक टायम लागचो ना, 20 दीस लागतले. म्हाजे खाली एकूच लोकांक एक विनंती की एक्सरसायज करा सदांच. सो 5 पासून आमी वचून रावताले आनी 5 जाले की आमी 6, 7, 8 पासून आमी चलयताले सायकल. 7:30 पावले की आमी आमचो वस्ती सोदताले, म्हणजे खंय रावतली पळय ते पेट्रोल पंप नियर बाय इन्क्वायरी करून आमी पेट्रोल पंपार वचून बसताले. सकाळी उठताले आमी 4, 4:30 ते 5 पासून आनी मागीर परतून आमी 9 पासून सायकल चलयता मागीर चलयताले. हांव ल्हानपणासून सायकल चलयता. दाडान म्हाका सिनियराक आनी तेन्ना सायकल दिल्ली. तेन्नासून आजून पासून हांवें म्हाजी सायकल चलयता आनी सायकलीनूच हांवें इतके फुडें पावन दाखयला. सो सायकल चलोवन हांव फिटूय उरला आनी हांवें कितें करूनय दाखयला. भुरग्यांक आतां स्कुटरी चलोवपाचें खूब इच्छा आयला. हांवूय चलयता ना म्हणना, पूण सायकलूय चलोवंक जाय आनी एक्सरसायजूय करूंक जाय भुरग्यांनी. पयलें न्हू, पयलो दीस म्हाजो बरो गेलो. दुसऱ्या दिसा म्हाजे पांय जड जावंक लागले. तेन्ना आमी हुबली पावली. ह्या टायमार आमी हुबली आसली तेन्ना हांवें दाडाक सांगलें जाल्यार पत्तुनी आमकां. म्हाजे पांय जड जाल्ले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.